meeting had these issues which were already on the agenda, which were related to the expansion of the jetty, which was related to the issues which 5 of our traditional fishermen जे boxancho issue this महिने वर्ष चालू असा, promises in the past of the retail along with the panchayat and garbage management, a couple of issues which we have discussed. Malim comes under Purvarin, and as Paradip Prang Sarpanch, he also had some issues which I think has been highlighted, and they have promised to resolve this by the next meeting. Matter resolve and Sangat the permanent Bakiche expansion and grievances. All that Honorable Minister has taken forward, and we are hopeful because obviously from the first tenure of mine, now the second tenure, we should get it. Accordingly, the process is started and side inspection. Other than meeting, and meeting positive there. And so, दोनों agree झाला. And this another थोड्या दिवसांनी ते again sitting करतात आहे. And then finalize. पेंदे फ्रांक पंचायतीचो खंय सुमार 2 कोटींचो ऑक्ट्रॉय अडकला. मंत्री म्हणटात जेटीचे ड्रेजिंग जावंक जाय. आमकां आतां पळय ऑक्ट्रॉय म्हणजे 2 वर्सांची ऑक्ट्रॉय येवपाची आसा अजुनूय. सध्या आमच्या बजेटान आमकां कांयच पयसो ना आमचे पंचायतीक. डेव्हलपमेंट करतलो जाल्यार कांय एक आमचे कडेन सध्या आमचे पोजिशन बरें ना. सो एकट्रो एक समज 2 कोटी जवळ जवळ येवपाचे आहा. ते जर ऑक्ट्रॉय जर आमकां मेळत जाल्यार आमची खुबशीं कामां जातलीं. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेणें आपले पर्सनल इन्फ्लुएन्स यूज करून मातशें काम आमचें करचें. थँक्यू. आनी सगळे एक कन्सेन्ससाचेर येयल्ले आसा की हे बारीक बारीक इश्यू आसा ते आमचे भितर रिजॉल्व करपाक आनी काय नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमचे सगळे जाग्यार उरतले. आनी तेची एक डिमांड आसा आमचे फिशींग कम्युनिटीचे सोसायटीचे की ड्रेजिंग म्हणजे आमची जी मोठो प्रोजेक्ट एक्सटेंशन ऑफ जेटी थिंगा फावो तें ड्रेजिंग जाता कित्याक ते जेटीचो पर्पज हॅज टू बी सॉल्व. जेटी बांदली आनी तांकां तरी डेप्थ मेळना सुतीचेर बी भितर हाडपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.